आयज आमी गोंयकार एगेन्स्ट पीडीए प्रेस कॉन्फरन्स दिवंक सोदता। मेनली एका कारणाक लागून, कित्याक आमी 3 तारखेर आमचो एक प्रेस कॉन्फरन्स जाल्लो आनी आमी डिमांड्स केल्ले। बाब विजय सरदेसाय जो आमचो टीसीपी मिनिस्टर हा तेका थोडे डिमांड्स केल्ले, जे आमी सेम डिमांड्स आझाद मैदान गेल्याच्या म्हयन्यान आमी ते पब्लीक मिटिंगेक सांगलेले, ते सेम डिमांड्स 4 डिमांड्स। आनी लास्ट वीक आमी तेका परत रिमाइंड केल्ले आनी तेका 1 विकाचो टायम दिल्लो हे डिमांड्स आमचे फुलफील करपाक। आमकां कळ्ळां की 16थाचेर तो बोर्ड मिटींग घेतलो आनी तितून आमचे डिमांड्स आहा पळय ते डिस्कशन जावन आमचे परत रिप्लाय दितलो। तर आमी म्हटला ते भाशेन फ्रॉम 9th till 13th ऑफ दीस मंथ, दॅट इज फ्रॉम टुमोरो वेनसडे टील संडे, आमचो सगलो लोक हा जे हे डिमांड घातलेले हा ते आमी बसून आसलेले आझाद मैदानाचेर। फकत सांगपाक विजय की आमी 4 जाण 5 जाण न्हू, पण आख्खे गोंय हे डिमांड्स घातलेले हा आनी हेंचो डिमांड्स पळोवन आमी हंगर स्ट्रायक करून इतली आमकां गरज हा हे डिमांड्साचे पास जावपाक म्हूण आमी ते दाखोवन दितले 9th to 13th एट आझाद मैदान विथ अ हंगर स्ट्रायक फ्रॉम 9:30 to 5:30। पॉलिटिकल पार्टीज आसा, जावं काँग्रेस आसा, आम आदमी पार्टी आसा, MGP आसा, सगळे जे पार्टीज आसा, BJP आसा, जे थोडे दीस पयलीं ते हंगर स्ट्रायकाक बसलेले, BJP बसलेले, एक दीस काँग्रेस बसलेले, सो तशेंच तेंच्यांनी फाल्यां गोंया खातीर एक दीस बसचे आमच्या गोंयकारां वांगडा। जेन्ना गोंयकारान तांकां निवडून हाडला तेन्ना गोंयकारां वांगडा तेंच्यांनी बसचे एक दीस आनी आमचो NT-PDA जो आसा, आमकां जो गोंयकार अगेन्स्ट PDA, हे आवाजाक तेंच्यांनी सपोर्ट करचो आनी दाखोवचें की सगळे गोंयकारां वांगडा आहा म्हणून।